that Vidyanagar is facing, I would like to highlight on one actually it is a very hazardous issue, that is the irregular garbage collection. So of late we are seeing that garbage is not being collected on a regular basis, which is causing a real havoc among the residents, because the residents are forced every alternate day. We don't have the garbage collection happening here. So what happens is, when garbage is not collected, residents are forced to keep all the garbage inside the compound. Some of them also throw it outside. And the next morning when we see, everything is all over the place. There are so many stray dogs, the rodents, and also with this monsoon, it is becoming very difficult for us to manage the garbage. So we have been asking the concerned authorities. When we approach them, when these garbage collectors come, when we approach them, why could you not make it up yesterday? So they have their various answers. So they say they don't have the proper vehicles, and then they say there is a lack of manpower. Sometimes they also complain of not getting the payments on regular basis. So these all things are creating a problem for the residents here. आयज बाब संतोष देसाई जो हांगालो पंच आसा तेणी बरी इनिशिएटीव घेतली ह्या वाटचालीन तेंचे कितें प्रॉब्लम आहा पळय तो आनी बींग कुठ्ठाळे मतदारसंघाचो प्रभारी ह्या निमतान तेंच्यांनी म्हाका एक मेमोरंडम दिल्लें बाब संतोशान. ह्या मेमोरंडम एक 3-4 इश्यू आसा. जो मेजर इश्यू म्हणटा पळय तो रोड आसा हांगा रोड हॉट मिक्स करपाचो आहा. दुसरो आतां सिवेजीचो आसा. हे मेजर इश्यूज जे आहा पळय ते ह्या वाठारांतले हांचे सॉल्व जावपाक जावंक जायना, म्हणजे जावंक ना अजून पासून. आमी पळयता की झेडपी इलेक्शन पळय, पंचायत इलेक्शन पळय, MLA इलेक्शन पळय किंवा MP इलेक्शन पळय, खंयचें इलेक्शन पळयलें जाल्यार ह्या वाठारांत आमकां भारतीय जनता पार्टीक चड वोटींग पडटा, सदांच पडटा. आनी समज वोटींग समज BJPक सुबेज पडटा जाल्यार हांगाल्या आमच्या कार्यकर्त्यांच्या आमच्या वोटरांची कामां जायना. कित्याक लागून जायना हे चिंतपाची गरज आसा. आमी पळयतात हांगा BJP म्हटल्यार नेक्स्ट डेव्हलपमेंट म्हणटा. ज्या जाग्याचेर म्हण हांव वास्को डेव्हलपमेंट आसा. मुरगांव पळय संकल्पान आतां 20 बेडेड हॉस्पिटल फावंडेशन घालता, थंय डेव्हलपमेंट जाल्या. दाबोले आमचो मोविन सर कंटिन्युअस डेव्हलपमेंट चालू आसा. ज्या BJPचे MLA ज्या जाग्यार येयल्लेले त्या मतदारसंघात उदरगत जाल्लेली आसा. आयज आमकां एक वीक पॉयंट आसा की आमचो हांगा आमदार आसना. जेन्ना आमचो आमदार स्वयं आमचो आमदार आसतलो तेन्ना हांव 100% सांगता की कुठ्ठाळे मतदारसंघ हो फुल्ली डेव्हलप जातलो. आयज हांगा पळोवंक शकता आमी ही जी एरिया हांगा जे एरिया सुशिक्षीत लोक रावता, वेल एज्युकेटेड लोक रावता, हे सोसायटीन सगळे एज्युकेटेड लोक रावता, हे सगळे बंगलोज आसा. हांगा मेजर डेव्हलपमेंट नाका अशी. हांगा बरे भशेन रोड केल्यार नेसेसिटी रोड केल्यार पुरो, रोड फुटपाथ केल्यार पुरो, तांकां सिवेज लायन पुरो, टायम टू टायम वॉटर कनेक्शन पुरो, इतलेंच पुरो. हेंचे आनी तुका हांगा व्हडलो कॉम्प्लेक्स गार्ड किंवा हांगा कम्युनिटी हॉल बांद हें कांयच मागना. जे नेसेसिटी आहा पळय तेच मागता हे लोक. हे जे रहिवासी आहा पळय तुमी आतां पयले आसले सगळे एज्युकेटेड लोक आसा. आनी तेंचे जे मेमोरंडम दिला पळय तेंचे पिसफूल हांगा रॅली केल्लेली आसा. आनी बींग हांगा भारतीय जनता पार्टीचो हांव सेक्रेटरी आसा आनी हांगालो प्रभारी म्हणून काम करता. तेणी म्हाका एक मेमोरंडम दिल्लो आसा फक्त की जे रोड ऑलरेडी जे टेंडर जाल्लेले आसा किंवा ते जावपाचे आसा ते फक्त फॉलोअप करपाक लागून. आमी हांगासर विद्यानगर म्हळ्यार MS एरियाचे हांगासर आमी आयिल्ले आहा. सो हांगा पळोवन घेवन खूब बरें दिसलें कित्याक एकवट सगळ्यांचे. आनी हो जो MS कॉलेज आहा कुठ्ठाळे मतदारसंघात जर आमी पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक चडांत चड हांगासर हो जाग्याचेर मतां मेळटा. आनी आमकां पळोवन घेवन खूब हें दिसता, कारण तेंची जे आमकां आमच्या कडेन तेंच्यांनी डिमांड केल्ले आहा, ते मेमोरंडम जे दिल्ले आहा आमकां तेंच्यांनी हे कामा खातीर, ते एज अ मंडळ अध्यक्ष म्हणून आमची सगळी टीम यांचे जे कितें काम आहा ते आमी 100% आमी ट्राय करतले. आमचो दोतोर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो पार्टीचो अध्यक्ष तेज्या मुखार व्हरोन ही जी तेंच्यांनी कामां दिल्ली आहा ती आमी पूर्ण करतले. आनी तशेंच हांव एक सांगपाक पळयता, ज्या मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आहा त्या जाग्यार तुमी पळयलात, जावं ते मुरगांव जावं ते वास्को जावं ते दाबोली ह्या मतदारसंघात ती कामां कशी उदरगत चालूच आहा. पण हांगा आमचो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार ना, पण इंडिपेंडंट आहा आमदार. पण आमी लास्ट टायमूय आमी पयलें जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो आमदार हांगासर ह्या मतदारसंघानूय आशिल्लो त्या टायमार आमी पळयलात की आमचो कुठ्ठाळे मार्केट कॉम्प्लेक्स येदो व्हडलो जाला, जो कांसावले PSC जो हॉस्पिटल आहा इदे व्हडलें जाला. आनी तशेंच जी MS एरिया ही एरिया जी आहा ती हॉट मिक्स जाताली, जावं संपूर्ण एरियार हॉट मिक्स जातालें. पण आतां तो पळयतात थंय आमी त्याला हॉट मिक्स आतां हांगासर जायना.
दिसलो की जो आमचे MS जंक्शन टू MS कॉलेज रस्तो आहा तो रस्तो पयलू 35 वर्सां पयलून दॅट मिन्स म्हाजे कडेन ड्रॉइंग आहा तेजें ते ड्रॉइंगा प्रमाणे हें ड्रॉइंग तेजें आहा एज पर दॅट 22 एप्रील 92 ह्या टायमारचे ड्रॉइंग म्हाजे कडेन आहा तितून क्लियरली मेन्शन केला 15 मीटर रस्तो मागीर एक सायडीचो बिल्डरान जेन्ना डेव्हलपमेंट स्टार्ट केलो तेन्ना तेका ते सोडपाचें नासलें म्हणून तेणें त्या टायमार तेणें मागीर तो रस्तो 10 मीटर केलो म्हाका इतकें सांगपाचें आहा सगळ्या कडेन कितें आसता की जेन्ना जेन्ना चड पॉप्युलेशन वाडटा तेन्ना 6 मीटर रस्तो 8 मीटर जाता 8 मिटराचो रस्तो 12 मीटर जाता आनी जशें जशें पॉप्युलेशन वाडलें तो मागीर 15 मीटर जाता हांगा कितें जालां हांगा रस्तो बारीक आसलो सॉरी 15 मीटर व्हडलो आसलो पॉप्युलेशन वाडलें 4000 फ्लॅट्स फाटल्यान येयले आनी रस्तो बारीक जावपाक लागलो हे वायस वर्सा जावपाक लागले ही एकूच प्लेस अशी आहा हांगा की रस्तो बाकी कडेन सगळे डेव्हलपमेंट जाता आनी रस्ते वाडत वयता वेरएज हांगसर रस्तो डेव्हलपमेंट वाडटा फ्लॅट्स भरपूर येता हजारांनी आनी रस्तो बारीक जायत गेला सो हो एक व्हडलो इश्यू आसलो हो आमी BJP गव्हर्मेंटा कडेन मांडटा ताकी ते BJP गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें लक्ष घालून हे आमकां सॉल्व करून दिवपाचें इशू तुमचो आसा आय कॅन रीड तुमचो तो इशू आहा जो कॉलेज रोड विथ फुटपाथ्स अँड गटर्स अंडरग्राउंड सिवेज अँड STP प्लांट हॉट मिक्सिंग ऑफ ऑल रोड्स मागीर तुमची ती एंट्री एक्झिट रोड फॉर बिजनस नियर जंक्शन आता तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की हो जो रोड आसा तुमकां प्रॉब्लेम सगळ्यांकच आहा आमी जाणा आतां आमी पळयता की कंटिन्युअसली तुमी स्ट्रगल करता की लोकांक भितर येवपाक मेळना आनी जे हायवेचेर जो काम चालू आहा आमकां खबर आहा की ते काम जे चालू आहा ते फॉर फ्युचर गुड्स सगळ्या खातीर बऱ्या खातीर आहा ते पूण लोकांक त्रास जाता ते कन्सिडर करपाक जाय रिगार्डींग तुमचो आतां म्हाका दिसता जो रोड आहा तो म्हाज्या नॉलेजा प्रमाणे आमी लास्ट टायम सुभाष फळदेसाय एज वेल एज आमचो मिनिस्टर दीपक आमचो दिगंबर कामत सरा कडेन आमी उलयल्ले आनी हांव तो गौरीश म्हणून एक इंजिनियर आहा तेच्या कडेन बी उलयला आनी तेणें म्हाका लास्ट टायम सांगलेलें की हो जो रोड आहा तुमचो मेन रोड सो MES जंक्शनाच्यान फुडें पर्यंत तो ऑलरेडी तेंच्यांनी टेंडरिंगाक धाडला आनी म्हाका दिसता पावस जाल्या उपरांत कित्याक हांवें ताका 1 म्हयन्या पयलीं ताका विचारलेलें की बाबा तूं पावसाच्या पयलीं रोड जातलो काय ना तेन्ना तेणें म्हाका सांगलेलें की ना आमी जे PWD जे कामां घेता ती पावसाच्या टायमार जून जुलय ऑगस्ट ह्या म्हयन्यान करना सो सप्टेंबरान तुमचो रोड जातलो हे आश्वासन तेंच्यांनी दिल्लेलें आहा आनी होपफुली म्हाका दिसता की तशें आमचे पावस सोंपतलो तेन्ना हो जो हॉट मिक्सिंग आहा तुमचो रोड तो जातलो